हाँ सर ना फोंडा म्युनिसिपालिटीची एक इन्कम सर्टिफिकेट आमकां फॉर्ज जाली मेळ्ळा. सो इन्कम सर्टिफिकेट इश्यू जाल्या म्हणून 19 नोव्हेंबराची आमची म्युनिसिपालिटीची न्ही ओके ही कॉपी आमकां ते पावल्या. सो हे आमकां न्यूज इन्फॉर्मेशन खंयच्यान कळ्ळा आता की सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफिकेट जावपा लागल्या म्हणून इश्यू म्हणून चेक करपा जाय कित्याक आमी पोलीस कंप्लेनूय केल्या तेजेर इन्क्वायरी करपा लागून. आनी इन्कम सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसा बेजीक सर्टिफिकेट आमची ती तेजेर सगल्यो स्किमी मेळटात गृह आधार जावं DSS तुजो अटल आसराचे स्किमी घेतात लोक इवन OBC सर्टिफिकेटूय ह्या इन्कम सर्टिफिकेटीचे घेतात. सो म्हणून मातसो इश्यू सिरियस आसा आनी पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट केल्या हेजेर इन्क्वायरी करपाक. कसल्या पर्पजा खातीर दिल्ली तुमी? सॉरी ही कसल्या पर्पजा खातीर दिल्ली? ही आमी दिवनाशिल्ली. ही जी ऑप्टेन केल्या ती गोवा मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एज्युकेशन कॉलेजीन दिवपा लागून मे बी तांची केन्ना ती डेटेड केन्ना आसा ती? 19 नोव्हेंबर. सर आउट केन्ना जाली? ती जावना ऑफिशियली बट हेजेर 19 नोव्हेंबर डेट आसा. पण ऑफिशियली तुम्ही त्या डेटीक कितें इश्यू केल्ली आहा सर्टिफिकेट? 19 तारखेक कांयच इश्यू जावना. So ही तुमच्या कशी हातीक लागली? 20 तारखेक जाले. ही तुमच्या कशी हातीक लागली म्हणटा? ही आमकां आमच्या स्टाफाक मेळ्ळी जेन्ना ती एप्लिकेशन करपा आयली पार्टी कित्याक सेकंड टायम करतात कोणी आमी फाटली तेंचे कडेन इन्कम मागतात पयलीं इश्यू केल्ली आसा ते हाड म्हणून ती हाडटा तेन्ना तेंच्या हाती ही सापडली. So इश्यू करूं ना. फॉर्मेट बीन सेम आसा तुमच्या म्युनिसिपालिटीचे? सेम आसा. फॉन्ट मातशे आमी रेकॉग्नायज केले डिफरंट आसले. स्टॅम्प आसा तेजेर पण आता आमी काय सांगपा ना ही पोलीस तेजेर इन्क्वायरी करतले. पोलिसांक पूण तुमची सायन तुमची सायन आहा न्ही ते? सायन म्हाजी ना ती पयलीं म्हणल्यार सायनच फॉर्ज जाल्या न्ही सायन जाल्या इवन डॉक्युमेंट फूल डॉक्युमेंटच तुजो टोटली फॉर्ज आसा. सो आमी आतां पोलिसान ताका लागून इन्क्वायरी कर म्हणलें डॉक्युमेंटाचेर. एप्लिकंटाचें नांव आसा मे बी तो तुमकां सगळें सांगपाक शकता. कंप्लेंट केन्ना दिल्ली? कंप्लेन फ्रायडे दिल्ली. सो कोणी बेनिफीट घेतला तेजें नांव आसा तेजेर. सो मे बी त्या मनशा कडेन. सो तुमचे म्युनिसिपालिटींतलो कितें स्टॅम्प बीन तशें कितें हें आसा म्हणल्यार? आमचो स्टॅम्प तेजेर यूज जाला तो आतां आमचोय म्हणपाक ना आमी कित्याक फायनली आतां सिग्नेचर हांव सांगपाक शकता की ती म्हाजी न्ही म्हणून इवन आमची आउटवर्ड नंबरूय आमी व्हेरीफाय करपाक शकता. स्टॅम्प मे बी डुप्लिकेट केला तेजेर आमचो काय खबर ना. स्टॅम्प तसो आसा. सर ही आतां एक मेळ्ळी तुमकां सो आनीक सो येता न्ही भायर म्हणटा. जेन्ना आमकां कळ्ळें पळय फ्रायडे तेन्ना इमिजिएटली पोलिसांक आमी हे रिपोर्ट केला हो असो हें जाला म्हणून इश्यू जाला हांगा. ही खंयच्या वॉर्ड कावन्सिलांची मेळ्ळी तुमकां ही एरिया तेजेर आसा पळय ही सर्टिफिकेट कॉपी सिल्वानगर ती एरिया. आता बेस्ड ऑन दिस फोर बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकंट तो आतां रेजिडंट थंयचो सो आमकां तितली फुडली पोलिसां कडल्यान आमकां रिपोर्ट येवपा जाय कितें तरी आनी कितले आसा तेवूय आमकां आता एप्लिकंटान खंयचे पर्पज हाची मागले म्हणजे बेस्ड ऑन दिस फोर डॉक्युमेंट एप्लिकंटान एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान दिल्या ती ना ना आता फ्रेश मागले पळय बेस्ड ऑन दिस फोर डॉक्युमेंट ती कित्याक अजून दिवना न्ही आमकां एप्लिकेशन येवना. पार्टी कोण आयिल्लो एप्लिकेशन घेवन ही प्रोड्यूस दीस प्रिवियस सर्टिफिकेट. सो तुमी तेका विचारले का म्हणटा तुमकां ही खंयच्यान मेळ्ळी बीन तशी कितें चवकशी केली त्या मनशा कडेन? करतात इन्क्वायरी करतात फाटली सर्टिफिकेट पयलीं हाड म्हणटात. ना ना हाडली ही न्ही ताणें सो त्या मनशाक तुमी विचारले का म्हणटा ही तुमकां खंय मेळ्ळी बीन अशी म्हणून कोणें दिली तुमकां ही बीन अशी म्हणून तशी कितें त्या मनशा कडेन चवकशी केली का म्हणटा? मागीर येवना तो परत तो मनीस परत येवना. हां म्हणून आमी मागीर पुलिसांक धाडले न्ही नाल्यार आमकां कळटा आशिल्लें त्या दिसा तो मनीस येना तो रिस्पॉन्ड करना ते खंयच्यान मेळ्ळी ती सगळी तो सांगपा येता म्हणून हो मॅटर आमी पुलिसांक रेफर केला. सर्टिफिकेट म्हाका पाहिलं इन्कम सर्टिफिकेट आनी एक सेपरेट पर्पज आहे पयलींची मागली तेन्ना ही भायर सरली. सो अशें इन्कम आनी डुप्लिकेट म्हणून आसूं शकता? आमकां काय सध्या हांव काय सांगपा येतना तेन्ना कडेन इन्क्वायरी जाता आमकां रिपोर्ट येवपा जाय. येस ओके मातशी दाखयता कॉपी कितें नांव आसा तेजेर? फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या नांवान गेल्या ती. सो कोणाक दिली सर दिले कोणाक? एकट्यान घेतले स्वतान पळोवपा शकता. आमी रिपोर्ट मागयला पळया आतां तेन्ना. नांव आनंद प्रभुगांवकर म्हणून आसा तेच्या नांवान गेल्या ती रेजिडंट ऑफ सिल्वानगर एज्युकेशन बेनिफिटर.
सर कोणाचें नांव तुजें सगळ्यां सदानंद प्रभुगांवकर हेजे डिटेल्स पोलिसां कडल्यान ते रिपोर्ट येता तेन्ना आमी दिवपाक शकतले फुडले ते आनीक इश्यू जावपाचे चान्सीस आसा वा जाल्यार आसपाक शकता वा काय आमी काय सांगपाक शकना सध्या सर हेच्या बद्दल कावन्सिलाक सगळ्यांक खबर आसा कावन्सिल मिटींग बीन कितें घेवन सांगला तुमी मिटींग आसा आमची जावपाची तितून हो इश्यू रेज करतले आमी